सुद्धा ही न्यूज ऐकला की CISFचे काम चालू आहा विदाऊट मीन्स सांगनासतना WRDAची परमिशन घेनासतना ते वाळू पुरयता. सो वील बी डुईंग इन्स्पेक्शन ऑन मंडे. आम्ही त्यांना लायसन्स दिला, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर बॅरेक, पण कटिंग ऑफ ट्रीज मागीर आनी वाळो पुरोवपाचें ते परमिशन कन्सर्न अथॉरिटीसून तेंच्यांनी घेवपा जाय. आता आमी मंडे वचून विचारतले तांकां बाबा परमिशन आहा तुमचे कडेन, और कितें तेंचे प्लॅन कितें आहा ते. ना जाल्यार तुमी परमिशन ना जाल्यार आमी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करतले तेंचे, इफ दे आर डुईंग सम इलिगॅलिटीज. तशीच आमचे फ्लायींग स्कॉडांक रेट मारलेली, अजून तेजो रिपोर्ट कांय मेळोंक ना. आनी त्या दिसा तेंचो बोर्ड बी कांय ना हांगा. आनी आयज तेंच्यांनी हाडून बोर्ड घालून आसा. एका TCPन परमिशन दिल्लें ना, फक्त PDA म्हणटा PDAचेर दिल्लें आसा. आनी हांगा जो प्रोजेक्ट जो येता आर्म्स एंड एम्युनिशन ह्या रेजिडन्स एरियेन येता. आनी म्हाका दिसता ह्या रेजिडन्स एरियेक कितके घातक आसतले. असले प्रोजेक्ट रिमोट एरियेन घालपाचे आसा. आनी ह्या आमच्या दाबोले एरियेन ते सायडीक जे बंगले आसा, सरावंडींग हावजीस आसा, तशें आशे डोंगरी. आनी मेन हेंच्यांनी जी झर आसा ही झरीचे वाट लावपाची आसा. आनी हितून पंचायत बॉडी चड इनवॉल्ड आसा. हांकां असले जे आमच्या जे पंचायत एरियेन असले जे प्रोजेक्ट हाडून दिता हांगा, तो व्हडलो सरकाराचो कोणाचो गव्हर्मेंटाचो जालो. हांव म्हणटा ह्या सरकारा कडेन आनी दुसरी जमीन ना CSFाक प्रोजेक्ट बांदपाक, ती तांकां कॉलनी सगळें सोडून हांगा आर्म्स एंड एम्युनिशन दवरपाक. आनी हांगा रेजिडंट एरिया सायडी आसा म्हाज्या लेफ्टाक. आनी वयर हांगा रेल्वे आसा. हेंचे पयलीं ते सेक्युरिटी म्हणटा ते सारकी नासना. तुमी जाणा आसतले असले अटॅक खूब जाल्ले आसा, टेररिस्ट अटॅक. आनी ह्या एरियेन आमच्या पंचायतीन हितून आतां दाबोले भितर सरावंडींग हे जे रेजिडंट एरिया आसा असले प्रोजेक्ट हांगा येवंक जाय.